नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आयज आमचो विशय खूब इंट्रस्टिंग आसा की ऑलरेडी लोकसभा इलेक्शन जशें लागीं पावता तेन्ना जे आमचे लोकसभेचे खासदार आसात उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत तांणी फाटल्या 5 वर्सांत कितें केलें हे प्रश्न म्हाका दिसता मुखार येवपाक लागल्यात. आनी एक इंट्रस्टिंग गजाल चल्ल्या की उत्तरेक जे खासदार आसात त्याच पक्षांतले लोक आतां तांकां सल्ले दिवपाक लागल्यात की तुमी मातशें रेस्ट घेवचें बिश्ट घेवचें. दक्षिणेत ज्या पक्षाचे खासदार आहात तांच्याच पक्षातले लोक सध्या तांकांय सल्लो दिवपाक लागल्यात की तुमी मातशें रेस्ट घेवचें, सुशेगाद रावचें. अशी एक इंट्रस्टिंग परिस्थिती सध्या गोंया भितर तयार जाल्या. जनरली एक पक्ष दुसरी पक्षाचेर घुरी घालता. हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की आपल्याच पक्षातले लोक आपल्याच खासदाराक सध्या सांगपाक लागल्यात मातसो विचार करून पळय, रेस्ट घेतल्यार जाता म्हणून. नक्की कितें चल्लां? 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. दुसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी आणि तांचे स्पोक्सपर्सन सुनील कोटणकार. आणि तिसरे आसात गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे फुडारी आणि तांचे म्हणयारे दुर्गादास कामत. आणि दुर्गादास कामत हांची भुमिका ह्या पॅनलाचेर खूब इंट्रस्टिंग आसा. बोथ अदर 2 पार्टीज आर व्हेरी मच इन्वेस्टेड इन दीस इलेक्शन. दुर्गादास बाब खंय आसात ते घडये आमकां डिबेट सोंपता मेरेन आमकां कळटलें म्हणून सुरवात तांचे कडच्यान करता. सो दुर्गादास बाब, खासदारांची जर परफॉर्मन्स पळयलो तुमचें मत कितें? 5 वर्सां भितर ताणें कितें केलें आनी कितें केलें ना? पळय प्रमोद, तुजो डिबेटीचो टॉपीक जावन आसा रिपोर्ट कार्ड किंवा परफॉर्मन्स ऑफ द MPs. आतां आमी दोनी MPचे कारकीर्द पळोवया, कारण राज्यसभेचो MP जो सध्या जो जाला तो नवोच जाल्लो आसा. उत्तर गोंयचो MP बाब श्रीपाद नायक, तशें तांचे वैयक्तीक संबंद म्हाजे तांचे कडेन सामके लागचे. पूण जेन्ना राजकारणांत येता आमी राजकारण उलोवया. भाऊ एक बरो मनीस, पूण वेन इट हॅज कम टू द प्रोजेक्ट्स जे घेवंक जाय किंवा डेव्हलपमेंटाची कामां कदाचित दोनूय MPनी नॉर्थ आनी सावथ MPनी घेतल्या आसतली बारीक बारीक कामां. पूण जेन्ना मेजर स्टेट इश्यू येतात हाजेर आमचे दोनूय MP फेल जाल्ले आसात. फॉर एग्जाम्पल आज आमच्या उत्तर गोंयच्या खासदारा कडेन पोर्ट्स मिनिस्ट्री आसा आनी एक ज्वलंत जो विशय जो जावन आतां सध्या जो गाजता आनी पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ल्या कारणान जो गाजता म्हणजे तो कोल हँडलिंगाचो. ज्या वेळार आमी 18 जुलयाक पत्र बरयल्लें बाब श्रीपाद नायकाक पोर्ट्स मिनिस्टराच्या नात्यान की कोल हँडलिंग हें लिमीट करात, कारण पोल्युशन जाता, कॅन्सर सारके दुयेंस वाडपाक लागला प्रचंड प्रमाणात आनी लंग कॅन्सर सारके केसी मुरमगांव तालुक्यांत वाडपाक लागल्यात. सो हाजेर तुमी कॅपिंग करात किंवा रेड्यूस करात, कोल हँडलिंग वाडपाक दिनाकात. त्या वेळाचेर तांणी आमच्या पत्राक ट्वीट करून रिप्लाय केले की वी वील टेक बेस्ट डिसिजन इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट म्हणून हे ताणें ऑफिशियली ट्वीट केल्लें. पूण ताच्या नंतर जालें कितें? ताच्या नंतर एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन कोल हँडलिंग डबल करपाक परमिशनां दिली. पोर्ट्सान MPटीनूय थंय तांकां बर्थ वाडोवन दिले आनी कोल हँडलिंग वाडोवन दिले. सो हातून एक दिसता की एज अ MP एंड बीइंग अ पोर्ट्स मिनिस्टर दे हॅव फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट इन द लोक. लेट मी कंप्लीट नाव. आता साऊथ गोंयाक येवया. दक्षिण गोंयचे खासदार जाले सिनियर आसात, म्हणजे जाणटे आसात. आतां कोल हँडलिंग सारको विशय हो इश्यू जेन्ना खंय आशिल्लो, एपी सेंटर खंय आशिल्लो हाजो दक्षिण गोंयांत, हो विशय जो आसा हो पार्लिमेंटान लावन धरूंक जाय आशिल्लो. हो एक जालो. सेकंड, वेस्टर्न बायपासा सारके मुद्दे जे आमच्या अध्यक्षान पत्र बरयले बाब नितीन गडकरीक. ताच्या नंतर थंयच्यान रोखडे म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर थंयच्यान तांचे एक्सपर्ट्स आयले, जे रिपोर्ट थंयच्यांनी दिले ती दुसरी गजाल, पूण आयले. सो अशें जे वायब्रंट कामां जावंक जाय, वेस्टर्न बायपास सारके इश्यू जे दक्षिण गोंयाक लागता, जो बेल्टान तांकां लीड दिल्ली, बाणावले सारके मतदारसंघ, फातोर्डा सारके मतदारसंघ, हो इश्यू ज्वलंत ते घेवंक जाय आशिल्लो, ते घेवपाक पावले ना. ओके, सुनील बाब, तांणी तर दोगूय जाण फेल इज द क्रक्स ऑफ वॉट दुर्गादास बाब सेड. तुमकां कितें दिसता, तुमचो पास आनी तांचो फेल? ना, कोणाचो दुर्गादास असं म्हणणा, गिरिराज असं म्हणटा. हय ना, पास आनी फेलाचो प्रश्न ना. आमच्या MPन म्हाका तरी दिसता जर आमी ताजी ट्रॅक रिकॉर्ड जर आतां पळयत ताजे टेन्युअरान फाटल्या 5 वर्साच्या, ताणें कितलेशेच ज्वलंत विशयाचेर पार्लमेंटानूय आवाज काडला. ताणें तो इश्यूय रेज केल्या, जावं तो म्हादईचो इश्यू जावं रिजर्वेशन ऑफ STs इन गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जावं धनगर
इन्क्लुजन इन एसटीज जावं आनी वेगवेगळे इशू जावं मुरमुगांव पोर्टाचेर कोल हँडलिंगाचो जावं कितलेशेच इशू त्या प्रमाणे ताणें कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय MP LED फंडाच्या अंडर जी कामां आसता ती लास्ट 21 वर्साचे जर हांव तुका सांगपाक गेलो 20-21 जाल्यार ऑलमोस्ट 61 कामां कंप्लीट जाल्या आनी आतां ऑलमोस्ट एक 40 कामां अंडरवे आसा वीच आर ऑनगोईंग वर्क्स. तर MP म्हाका तरी दिसता आमचे MP हेज परफॉर्मड वेल, तातूंत कांयच अजिबात डावट ना. वॉट एवर वॉज देर इन हीज कॅपेसिटी ही हेज डन एज अ MP आनी ही हेज रिप्रेझेंटेड एंड गिवन जस्टीस टू हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तांचो ना BJPचे म्हाका दिसता MPचे बद्दल हांवें उलोवचे परस तांचेच जे पक्षाचे लिडर्स आसा तांच्यांनी जो स्टेटमेंट केल्या की ताणें रिटायर जावचो जाल्यार हाजेर म्हाका दिसता तुवें बेस्ट जातलें गिरिराजाक विचारलें जाल्यार, कित्याक तातूंत पास करता तांचे MPचे तांकां विचारूंक सांगता. तांचे सिनियर लिडर पक्षाचे दयानंद बाब सोपटे आसा, तो पार्टीचो तांच्या स्पोक्सपर्सनूय आसा, एक्स MLA आसा पार्टीचो. त्याच प्रमाणे दिलीप परुळेकारूय एक्स टुरिझम मिनिस्टर, एक्स MLA BJPचो आनी फंक्शनरी BJP पार्टीचो. तांच्यांनी जेन्ना पब्लीक स्टेटमेंटांनी हें दाखयलां की आमी कॉन्टेस्ट करूंक सोदता, तो जाणटो जालो, ताणें रिटायर जावचो, हातूंतच्यान आतां गिरिराजान सांगचें बाबा ताका रिटायर करचो जाल्यार हे दोगूय जाण सारके जाले आनी ते जर दोगूय जाण रॉंग जाले जाल्यार तांचेर BJP एक्शन घेतली काय म्हणून ताणें एक्सप्लेन करचें. ताजे वयल्यान पास जाला काय फेल जाला. आतां म्हाका ताणें जर आपल्याला MP पास सर्टिफिकेट दिली, तुमकां विचार म्हणटा ते तुमकां विचारताच हांव, पण तुमी तांगेले MP कितें फेल सर्टिफिकेट दितात? म्हाका दिसता आमी जेन्ना नॉर्थ आनी सावथ गोवा म्हणटा तेन्ना आमी एक गजाल याद दवरूंक जाय ती म्हणजे श्रीपाद भाऊ आमकां गेले 25 वर्सां रिप्रेझेंट करता आनी तांच्या म्हणजे तांणी एज MP एक म्हणजे जेन्ना 2014 पर्यंत रेग्युलरली रिपोर्ट्स येताले ऑन युटिलायझेशन ऑफ MP लेड स्किम्स, म्हाका दिसता MP लेड स्किमान ते ही वॉज ऑलवेज इन टॉप 10. आनी एक ती गजाल आसा. दुसरें तांणी जेन्ना जेन्ना तांकां खंयचेंय मंत्रीपद मेळ्ळें तांणी तुमी मुद्दम पळया गोंया खातीर जाता तितली बऱ्यो कामगिरी करपाचो प्रयत्न केला. आज उबे आशिल्ले आयुश हॉस्पिटल हे तांणी MOS म्हणजे इंडिपेंडंट चार्ज आयुश आसतना केल्ले, किंवा सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक जो आसा जेन्ना ते MOS हेल्थ आशिल्ले तेन्ना केल्लो आशिल्लो. इवन एज MOS सिव्हील एविएशन तांणी मोपा जे लँड आशिल्ले ताका परमिशन दिवपाचें सुद्दां काम तांणी केलें. सो तांणी प्रत्येक वेळा जो रोल मेळ्ळो तेन्ना गोंयांक हेल्प जावपाक जाय हाजेर तांणी काम केलें. दुसरें, आज तुमी श्रीपाद भाऊक पळया मुद्दम ही इज अप्रोचेबल, ही इज ऑलवेज देर अमॉंग्स पीपल. आनी म्हाका दिसता जर हांव प्रोजेक्टांचें लिस्ट काडूंक वचत न्हय तें खूब व्हडलें जातलें आनी खंयचोच मनीस सलग 5 टर्म्स निवडून येवंक शकना जर ताणें काम केल्लें नासत जाल्यार. दुसरें, वेन वी कम टू सावथ, म्हाका दिसता फ्रांसीस सार्दिनाचें काम पळयतच्या पेक्षा आमी जर एक नरेंद्रभाई सावयकर जेन्ना MP आशिल्ले आनी आतां सार्दीन बाब MP आसा, जर आमी कंपेर करूंक वचत, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आस्क्ड, नरेंद्रभाई सावयकर 434, फ्रांसीस सार्दिना 75. जर हे इनजस्टीस न्हय टू द पीपल ऑफ सावथ गोवा जाल्यार कितें? प्रायवेट मेंबर्स बिल्स 0, नरेंद्रभाईन एक हें केल्लें. सो म्हाका दिसता खंय तरी न्हय, इवन डिबेट्स आसा पळय, नरेंद्र भाई हॅड पार्टिसिपेटेड इन 21 डिबेट्स वेरेज सार्दीन इज ओन्ली अबाउट 14. आनी तुमी मुद्दम क्वेश्चन्स पळया, सुनिलान सांगलें की तांणी भरपूर प्रश्न विचारला. 70 क्वेश्चनांतले तांचे जर तुमी प्रश्न पळयशात, खंयचे नॉर्थ इस्ट डेव्हलपमेंट, खंयचे ग्लोबल इश्यूज, म्हणजे जे काँग्रेस पार्टीक जाय ते विशय ते थंय पार्लमेंटान घालता. गोंयच्या इंट्रस्टाचे तुमकां 4-5 क्वेश्चन सुद्दां सोदून सापडचे ना. तर म्हाका इतलेंच दिसता की एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट असो आसपाक जाय जो लोकां खातीर वावुरता. म्हणजे आतां बेस्ट एक्झाम्पल, आय नो इट इज टू अर्ली टू से अशें दुर्गादासान म्हणलें, पण तरी आसतना कालूच जेन्ना राज्यसभेन आमच्या स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे सराक चान्स मेळ्ळो, तांणी वास्को ते कॉलेजी ट्रेनीची जी इरेग्युलरिटी आसा लोकांक जाणारो त्रास तो इशू रेज केलो. आनी नोईंग मोदी गव्हर्मेंट वी आर शुअर की तो इशू एड्रेस जातलो. तर म्हाका दिसता की लोकां पर्यंत वचपाचो, म्हणजे फ्रांसीस सार्दिनाचे जर प्रेझन्स तुमी पळयशात जाल्यार द लास्ट टायम एंड द ओनली टायम ही हॅज बीन इन न्यूज ओवर लास्ट 5 years इज वेन ही डिनायड अ डिसेबल्ड पर्सन हीज रायटफूल रायट टू दॅट व्हेकल, कारण ही केम लेट. तर म्हाका इतलेंच दिसता की एक MP हो लोकां मदीं आसपाक जाय. आनी हे श्रीपाद भाऊ आसूं, नरेंद्रभाई सावयकर जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आसूं, BJPचे MP सदांच लोकां बरोबर आसता. ओके दुर्गादास बाब,
ते म्हणतात की इतली जर प्रोजेक्टांची जर लिस्ट काढली भाऊन केले ते जर प्रोजेक्ट ही कामं नाही का म्हणून, आणि तुम्ही म्हणतात की भाऊ बरो मनीस पण भाऊन कामं केलं ना म्हणून. पळय, दुसरी गजाल ते म्हणतात की फ्रांसीस सार्दिनान इतली सगळी कामं केल्या, इतली सगळे प्रश्न काढले, ही हॅज डन जस्टिस टू हिज पोस्ट म्हण. दे बोथ डिसअग्री विथ यू. नाही पळय प्रमोद, कामां करप एक गजाल, हांवें म्हणलें इश्यूज, लेट मी बी क्लियर. हांवें क्लियर सांगलां, हांवें इश्यूज जे तुका तुजे मुखार दवरले ते मागीर कोल आसूं, ते मागीर म्हादई बाबतीन आसूं, ते डबल ट्रॅकिंग आसूं, हे जे ज्वलंत जे विशय जे आशिल्ले राज्याचे, जाल्यार थंय 0 आवर मेन्शन आसात किंवा कॉलिंग एटेन्शनां आसतलीं थंय थंय वेगवेगळे तरेचे जे मेळटाले करपाक ते करूंक जाताले. पूण आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्क्स रुटीन जातात. फाल्यां आमदार 40 गोंयांत आसात, 40 आमदारांची कामां जातात. जे उलयनात ते आमदार आसात विधानसभेन, तांची कामां जातात. डेव्हलपमेंट स्मॉल वर्क किंवा बीग वर्क आर डिफरंट, बट आय एम टॉकिंग अबाउट द इश्यूज विच कन्सर्निंग द स्टेट. फॉर एक्झाम्पल द कोल इश्यू, for example the western bypass issue in the South Goa, for example being a ports minister failure to handle the coal issue in the state. So हे विषय ज्याच्या हातान आशिल्लो न्ही पावर, so power portfolio हातान आशिल्लो. exactly, so that is what I am telling. This should have been implemented. ओके सुनील, वॉज अ इम्पॉर्टंट इशू. एक म्हळ्यार कितली इश्यूज घेवन तुमचो खासदार सॉल्व करपाक पावलो, नंबर 1. आणि दुसरो, इतली जर बरो परफॉर्मन्स आशिल्लो, तुमच्याच पक्षांतले कितलेशेच लोक आतां बाबा दुसरो कॅन्डिडेट पळोवया अशें कित्याक म्हणटात. पळय कितें आसा, इलेक्शन जेन्ना लागीं येता तेन्ना म्हाका दिसता खूब जाणांचे एस्पिरेशन्स आसता, खूब जाणांक दिसता की आपणें कॉन्टेस्ट करचें म्हणून, आनी एस्पिरेशन्स आसचेंय बी, नवें जनरेशन वयर सरचेंय बी, नवें नेतृत्व वयर येवपाकूय जाय. कित्याक खंयच्याय पार्टीचे प्रोग्रेसाक आनी ते प्रोग्रेसा वयल्यान राज्याचो जर प्रोग्रेस जातलो जाल्यार नवे नेतृत्वाची गरज ही आसताच. पण हाजो अर्थ हें न्हय की जे मनशांनी काम केलां ते मनशाक कंप्लिटली अंडरमायन करप. आनी आमचे तरी म्हाका सायडींच्यान अजून पर्यंत कोणेच दिसना की आमचे खासदाराक कोणें क्रिटिसायज केला किंवा ताका फेल्युअर आमचे सायडीन म्हणल्यार ऑपोजिशन म्हणटलेच इट इज देअर जॉब. पण हांगा प्रश्न आसा की भाजपाचे स्वताचे राज्याचे स्पोक्स पर्सनान माजी आमदारान सांगला की तो जिखून येवपाचे सेपरेट तो आमदार निवडून हाडूंक शकना म्हणून. आनी दुर्गादास बाबान सांगला ते प्रमाणे श्रीपाद भाऊ कोल मिनिस्टर आसता, पोर्ट मिनिस्टर आसतना ताजे कंप्लिटली हातान आसले राज्याचे हितान कोल हँडलिंग स्टॉप करपाचे, ताजे कंप्लिटली हातान आसले स्वताचो राजिनामा दिवपाचो, जो आमी ताजे कडेन मागूंक ना. ताणें स्वता म्हणलेलो की म्हादई जर प्रोसेस स्टॉप जायना जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो म्हणून, तोय ताणें वचून दिल्लो दिसना राज्याच्या हितान. बट तें जरी सगळें आमी एक कडेक दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता परत प्रश्न आज गिरिराजाक विचारपाची गरज आसा की राज्याचो तुमच्या स्पोक्स पर्सनान जेन्ना सांगला की श्रीपाद भाऊक रिटायर करचो म्हणून, जाल्यार तुमी ताका रिटायर करतले काय तुमी तुमच्या स्पोक्स पर्सनाचेर एक्शन घेतले. ओके गिरिराज, हो प्रश्न दुर्गादासान काडटो की इश्यूज पोर्टफोलिओ आसतना भाऊ इश्यूज हेड ऑन घेवन सोडोवपाक कित्याक अपयशी थारले, आणि दुसरें जर अपयशी थारले ना जाल्यार तुमच्याच पक्षांतले लिडर आज कित्याक भाऊक मातशे विसव घे म्हणटात. नाही, सुनील उलयतना म्हणटा की कोणाक राजकीय एम्बिशन आसप हें चुकीचें न्हय. सो काँग्रेसीन असलें जाल्यार ते राजकीय कितें म्हणटा ते ताका एक वाडन दिसता किंवा ही वॉन्ट्स टू रायज द लॅडर. बट जर बीजेपीन केलेली ती एंटी पार्टी एक्टिविटी काय म्हणून. दुसरें एज फार एज मिस्टर सोपटे स्टेटमेंट इज कन्सर्न, ताणी तो वैयक्तीक स्टेटमेंट केल्लो आनी ताचेर ताणी क्लॅरिफिकेशनूय दिलें की भाऊन आज 25 वर्सां ही उत्तर गोंयची धुरा आपल्या खांद्यार घेतल्या आनी ताज्या खातीर आपणें म्हणिल्लें. पण शेवटाक हांव एक सांगता, फाल्यां वेदर अ स्पोक्स पर्सन सेज समथींग किंवा आनी कोण म्हणटा, शेवटाक जो निर्णय जातलो तो आफ्टर ड्यू कन्सिडरेशन ऑफ व्ह्यूज ऑफ द स्टेट. दुसरें जे आमचो पार्लमेंटरी बोर्ड आसा, आमची जी इलेक्शन कमिटी आसा ती ठरयतली. त्यामुळे कॅन्डिडेट कोण जाता हें म्हाका दिसता आमी ठरोवंक शकना. आनी दुसरो जो विशय आसा, हांवें जशें सांगलां की श्रीपाद भाऊ हे 5 फावटी निवडून आयल्या लोकसभेक. तर 5 फावटी निवडून आयिल्लो मनीस जर तुमकां दिसता की लोकां भितर ना किंवा लोकां मदीं पॉप्युलर ना जाल्यार हो एक तुम्ही म्हणटा 5 फावटी निवडून आयिल्ल्या मनशाक तुम्ही अकार्यक्षम कशें म्हणपाक शकता का म्हणून. नाही, हांव म्हणटा ना, हांवें तुमकां ऑलरेडी कामां तांची वाचून दाखयली न्हय. इवन इतलेंच न्हय तर जेन्ना जेन्ना तांचे कडेन मंत्रीपदां आयलीं, म्हणजे आयुश इज द बेस्ट एक्झाम्पल न्हय. म्हणजे आज रायबंद्रा जाल्लें ते रिसर्च सेंटर किंवा दारगळे आयिल्लें हॉस्पिटल किंवा वेरियस. आतां दुर्गादासाचें कितें आतां एक म्हणजे आमी जेन्ना लोकसभा एमपीचे परफॉर्मन्स डिस्कस करता तातूंत एक्झॅक्टली गोवा फॉरवर्ड खंय बसता तें म्हाकाय कळना. आनी जशें तुवें म्हणलें तें खंय आसा
ते आमकां कळना. पण म्हाका एकूच विचारपाक जाय, कोल जो विशय आसा ताजेर 2022 आमी लोकां पर्यंत गेले. ऑपोजिशनाचो सिंगल हँडेड तांचे 2 एजेंडा आशिल्ले ते, तातूंतलो एक कोल आशिल्लो आणि जनतेन कोल इशू सुद्दां बऱ्यापैकी विदाउट हॅम्परिंग इकॉनॉमिक एक्टिविटीज इन गोवा कोलाचो कमीत कमी त्रास जावचो जाल्यार खंयचें सरकार ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिवन भाजपाक निवडलेलें आसा. त्यामुळे प्रत्येक गजाल एक सिलेक्टीव विशय चूज करून म्हाका दिसता एका भाऊ सारक्या राजकारण्याचे ज्याची इतली व्हडली कार्यकिर्दी आसा, म्हणजे 1914च्यान दुर्भाटचे सरपंच म्हणून तांचो जाल्लो प्रवास जर तुम्ही पळयशात, म्हाका दिसता इट वील बी डुईंग डिससर्वीस टू दॅट पर्सन. ओके दुर्गादास बाब, हो तांगेलो मुद्दो हा की कोलाचो इशू तुम्ही काडटात, कोलाच्या इशूचेर तुम्ही इलेक्शन झगडलें, ओपोजिशन इलेक्शन झगडलें, ताचो निकाल कितें जालो तो खबर आसा. हाऊ कॅन यू ब्लेम अ सिटींग MP or a minister when people have given their mandate See, on the issue? we are not talking about just limited to 2022. जे सातत्यान इश्यूज चालू आशिल्ले, हांव म्हणटा जे ज्वलंत इश्यूज जे घेवंक जाय, वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज कन्सर्निंग द पीपल. हियर इट इज नॉट अबाउट वोटिंग. हियर इज द कोल इश्यू इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पीपल. आज कॅन्सर सारखे दुयेंस वाडपाक लागले, हांवें रिप्लाय दिल्ली आसा आमकां. आमी इतलेच म्हणटा, लेट मी फिनिश. सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना हातान आशिल्ले, हय तुझ्या हातान डिपार्टमेंट आशिल्ले, तुमच्या हातान डिपार्टमेंट आशिल्ले, when me made a letter to you, you said you will reduce it, you will work in the interest of the state, and nothing happened on that. Rather it was increased. No, So it is हांगा राजकारणाचो इशू ना, हांगा इशू आसा हेल्थ ऑफ द पीपल. करेक्ट. हेल्थ ऑफ द पीपल. the point that Giriraj is ज्वलंत making- प्रश्नान जर पार्लिमेंटान जर दोनूय एमपीनी हाजेर जर बोवाळ केल्लो, Correct. सारको बोवाळ, जशे आमी वेगवेगळ्या राज्याचे पळयतात इश्यूज काडटात, जाल्यार खंय ना खंय तरी तांकां सरकाराक प्रधानमंत्र्याक दिसता आशिल्लें किंवा तांच्या नेतृत्वाक दिसता आशिल्लें की हांगा बंद जावंक जाय. ओके द पॉइंट दॅट गिरिराज इज मेकिंग की तुम्ही गेले न्ही लोकां म्हऱ्याक हो इश्यू घेवन आनी त्या तालुक्या भितर ज्या तालुक्या भितर सगळ्यात चड ह्या इश्यूचो त्रास जाता तांणी 4 सीट काडून भारतीय जनता चार पक्षाक दिली. उपकरणां घेवन खोके दिवन वेले आमदारांक. हा. मोरमुगांवचे जे हब आसा, अडानीचे जे थंय सगळे हांचे जे सगळें चलता, थंय हबाच्या आमदाराक घेतलो होलसेल. ओके आमदाराक थंय निवडून दिवना वेर इज अ हब. ओके सुनील, डू यू एग्री दॅट ते जे म्हणटात की इश्यूचो जो प्रश्न आसा ताजेर तुमच्या आमदारान सुद्दां इश्यू घेवपाक अपयशी थारले. द स्टॅटिस्टिक्स इज ओके. गिरिराजान तर स्टॅटिस्टिक्स दिले की 434 प्रश्न आणि 75 प्रश्न. डू यू फील दॅट यू हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी टू मेक अ मार्क? तुमकां एक सीट सावथाचें मेळ्ळें, तुमी गोंयचे प्रश्न संसदेक मांडपाक बरो चान्स आशिल्लो, कारण नॉर्थाचो जो खासदार आसा ही इज ऑन द ट्रेजरी बेंचीस, बट युअर MP डीड नॉट डू जस्टीस टू इट. हांवें वाचून दाखयलें. हांव तुमकां जाय जाल्यार चड आसा तें, म्हाका तें वाचपाची संवय ना, तें इंग्लिशीन वा कोंकणीन सांग ती हांव करना. हय पण तें वाचून पडत जाल्यार हांगा डिबेटीचो टायम सोंपतलो. विशय ताणें प्रत्येक रेज केला पार्लमेंटान, तो कोल पोल्युशनाचो जावं, तो डबल ट्रॅकिंगाचो जावं, प्रत्येक म्हादईचो जावं, जो जो विशय गोंयकारांक लागता तो विशय आमच्या खासदारान रेज केला. आनी गिरिराज बाबान म्हणलें तशें म्हाका, हांव कितें उलयतां त्या गजालींचो विसर पडना, म्हाका सारकें खबर आसता हांव कितें उलयतां तें. हांव परत सांगता की एस्पिरेशन सगळ्यांक आसचें, नवें लिडरशीप वयर सरची. हांवें वदळी म्हणलां, पण हांगा प्रश्न कितें आसा, तुमच्या स्पोक्सपर्सनान सांगला तो तुमचो MP फेलियर म्हणून. हांवें म्हणपाची आनी गरजूच ना. यू हॅव टू गो एंड चॅक विथ युअर स्पोक्सपर्सन. तुमचो राज्याचो प्रवक्तो जेन्ना सांगता की तुमचो खासदार फेल जाला, ताणें रिटायर जावचो म्हणून, जाल्यार तुमी ऑपोजिशनाक कित्याक विचारता? तुवें पयलीं तुमच्या घरान चॅक करपाचें न्हय. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार तो जेन्ना केंद्रीय मंत्री आसा, तो स्वता जेन्ना सांगता आपण राजिनामो दितलो म्हणून, ताणें अजून राजिनामो दिवंक ना. म्हादईचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले, हो प्रश्न गोंयकारांक उत्तर दिया न्ही तुमी घुंवून नाका. त्याच प्रमाणे जसो गिरिराज बाबान म्हणलें की गोवा फॉरवर्डाचो रोल भितर कितें आसा काय इलेक्शनान काय म्हणून, तो विसर पडूंक जायना की गोवा फॉरवर्डान तुमच्या एका वेळार सरकार फॉर्म करपाकूय तुमकां मदत केल्ली. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो गोंयचो एक इम्पॉर्टंट प्रादेशीक पक्ष, आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचें मत हे गोंयचे राजकीय मळाचेर तितलेंच इम्पॉर्टन्स दवरता. आज तुमकां सत्तेत इलेक्शनाचो रिजल्ट पळोवन तकलेक सत्ता मारून घेवपाची कांयच गरज ना. फुडल्या इलेक्शनाक जेन्ना येतली तेन्ना तुमी कितें परफॉर्म केला आतां तुमचे पास्ट ते लोक जज करता. गिरीराज रिस्पॉन्ड टू दॅट. बट एक प्रश्न आसा की ताणें जे इश्यूज रेज केल्यात की मंत्री म्हूण आसतगीर राज्याचेर जी एक प्रॉपर इम्प्रिंट दिसपाक जाय, ती बी इतल्या म्हत्वाच्या खात्यांची, ती इम्प्रिंट जाय तशी दिश्टी पडना. ती आनी द अदर इश्यूज रेज्ड बाय सुनील. या
एक म्हणजे सुनिलान जे आमकां सत्ता तकलेक मारल्या म्हणलें, काँग्रेसीक तीच सत्ता जेन्ना तकलेक मारिल्ली 2022 इलेक्शन जावच्या पयलीं, आज जो विजया बद्दल किंवा गोवा फॉरवर्डा बद्दल जर तो रिस्पेक्ट दाखयता, तो जर तांणी एक वेळ 2022 तिकेट डिस्ट्रिब्युशना वेळार दाखयल्लो, म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता आज दुर्गादासाक भरून आयला आसतलें काँग्रेसीचें गोवा फॉरवर्डा खातीर आशिल्लें प्रेम पळोवन. एज फार एज द स्टेटमेंट इज कन्सर्न, हांवें परत सांगलें, वॉट मिस्टर दयानंद सोपटे सेड इज इज पर्सनल ओपिनियन, बट ताणें स्वता क्लॅरिफाय केला की आपणें श्रीपाद भाऊ हे खंय कमी पडलें म्हणून तांणी फक्त इतलीं वर्सां भाजपाच्या उत्तर गोव्याची तांणी जबाबदारी घेतल्या, त्यामुळे दुसऱ्या कोणाक तरी चान्स दिवचो आनी ताणें बऱ्या तरेन म्हणलें, हें तांणी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. एज फार एज द मिनिस्टर्स परफॉर्मन्स इज कन्सर्न, हांवें आतांच जशें सांगलें, म्हणजे आतां फाल्यां पोर्ट एक्सपान्शन सुद्दां आसा पळय, ताज्या खातीर हाडिल्लो निधी ते पळयनात. तर खंय तरी न्हय म्हाका दिसता हो कोल विशय करून, म्हणजे आज ते म्हणटा की तुमकां विसर पडटा, आज पर्यंत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान कितलीं जन आंदोलनां प्रॉमिस केली. म्हादईचेर आसूं, आतां म्हादईचेर जो प्रवाह नांवाची जी वॉटर ऑथॉरिटी आयली, ती इज इट नॉट अ स्टेप फॉरवर्ड. आज आमचे जेन्ना SLP आमी गेला, इट डेट मे नॉट हॅव कम, बट शेवटाक तुमी सुप्रीम कोर्टाचेर क्वेश्चन करूंक शकता काय, तुमी सुप्रीम कोर्टाचेर राजकारण करता, ही आज काँग्रेसीची परिस्थिती आसा. त्यामुळे खंयचो तरी एक विशय आयसोलेशनान घेवप, म्हादईचेर जाल्यार हांव म्हणटा अनेक डिबेट घेवया ऑन वॉट BJP गव्हर्नमेंट हॅज डन. फक्त हांव एकूच सांगपाक सोदतां की आज हांव म्हणटा की श्रीपाद भाऊचे आसूं किंवा जेन्ना नरेंद्र भाई हे आशिल्ले, भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक खासदार हो लोकां मदीं आशिल्लो, आनी ताणें सुनिलान एक प्रश्नाचें उत्तर शेवटपर्यंत दिलें ना की इतले प्रश्न कमी कित्याक विचारल्या काय म्हणून. वाय इज ही नॉट युटिलायझिंग हिज टायम देयर एज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट. ओके, हांव दुर्गादास, आय एम कमिंग टू अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नाव. वेदर नॉर्थाक आतां इलेक्शन आसा, डू यू थिंक द प्रिंसिपल ओपोजिशन काँग्रेस इज रेडी टू फायट इन नॉर्थ, आणि वेदर BJP इज प्रिपेर्ड टू फायट इन साऊथ? पळय, आमच्या अध्यक्षान पयर क्लियर केला पळय रिजल्ट जेन्ना आयले 3 राज्याचे, त्यानंतर आमच्या अध्यक्षान क्लियर केला की जर भारतीय जनता पार्टी कडेन आमी झगडटले जाल्यार वी कॅनॉट कितें म्हणटात ताका, लेथार्जीक आसूंक शकना. यू हॅव टू बी युनायटेड, यू हॅव टू डिसायड थिंग्स इन टायम अँड देन मूव फॉरवर्ड. दॅट्स अप टू द काँग्रेस पार्टी वेदर की तांच्यांनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या काय चितला शॉर्टलिस्ट केला तांच्यांनी सांगपाची गरज आसा. आय कॅनॉट कमेंट ऑन इट. विथ रिगार्ड्स टू साऊथ गोवा, येस, नॉट ओनली साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा ऑल्सो, गोवा फॉरवर्ड पार्टी विल प्ले इट्स रोल whatever has to be played in the interest of the state and interest of the people. आणि अजून निर्णय आमची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह पार्टी जी आहे ती घेतली, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह. सुनील, सेम क्वेश्चन, डू यू थिंक यू आर प्रिपेर्ड टू फायट इन नॉर्थ, कारण कांयच हालचाल दिसना म्हणून, आणि वेदर यू आर प्रिपेर्ड टू फायट इन साऊथ, बिकॉज साऊथाक सुद्दां फाटली खेपेक तुमी जे जिखले वॉज अ लीड लेस दॅन 10,000. डेफिनेटली वी आर प्रिपेर्ड टू कॉन्टेस्ट अँड फायट द इलेक्शन्स इन बोथ नॉर्थ आणि साऊथ. तुजी म्हणटा ती गजाल बरोबर. साऊथाक आमची लीड फाटल्या फावट 10,000 आसली. नॉर्थाक डेफिनेटली BJPच्या कॅन्डिडेटाची मार्जीन, विक्ट्री मार्जीन वॉज सफिशंट, बट इट वॉज नॉट एज मच एज वॉट इट वॉज इन द प्रायर इलेक्शन. तरी पयलींच्या इलेक्शनान नासली तितली तांची नासली. पण आमच्या ऑर्गनायझेशनाचें ग्रावंड लेवलाचेर काम चालू आसा, आनी म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी कंप्लिटली सज्ज आसा. बाकीचे सगळे जे घटक आसा तांकां बरोबर घेवन फुडें वचपाक, कित्याक युनायटेड ऑपोजिशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड वेरीन वी कॅन डिफीट. आर यू सेइंग दॅट तुमी नॉर्थाक आनी साऊथाक इलेक्शन 1-to-1 करपाचो प्रयत्न करतले? डेफिनेटली 1-to-1 करपाचो प्रयत्न करतले, आनी ते करता आसतना आमी होय प्रयत्न करतले की आमी सगळ्यो ऑपोजिशन ज्यो पार्टीज आसा तांच्या ओपिनियन्साक रिस्पेक्ट दिवन सगळ्या जाणांक ऑन बोर्ड घेवन फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न करतले, जेणे करून कित्याक आमी सगळी फाटली इलेक्शनाची जर हिस्ट्री काडीत 4-5 वर्सांची, जाल्यार आमी पळयलां की BJP कॅनॉट विन अ स्ट्रेट फायट विथ काँग्रेस. BJP कोणाक तरी फुडें काडचो पडटा आनी ते वोट स्प्लीट करता, ताचो बेनिफीट सदांच BJPक जाला. तो हो फॅक्टर जर आमी न्यूट्रलायज करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सगळ्यो ज्यो लायक मायंडेड ऑपोजिशन पार्टीज आसा तांकां बरोबर घेवन फुडें 1-to-1 करचें पडटलें. गिरिराज, 1-to-1 जर केलें, दॅट इज वॉट दे आर सेइंग नाव व्हेरी क्लियरली, जाल्यार आर यू प्रिपेर्ड? म्हाका दिसता काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान ज्या तरेचे स्टेटमेंट्स केल्या तातूंत एक क्लियर आसा की BJP इज अ क्लियर लिडर, आनी तांकां कितें तें एकठांय येवन झगडचें पडटलें. दे कॅनॉट फायट BJP ऑन इट्स ओन. हो एक प्रश्न आसा. दुसरो, गोवा फॉरवर्डची स्पेशली जी जर्नी गोंयान आसा
ती केन्ना म्हणटा युनायटेड ऑपोजिशन, केन्ना म्हणटा आपुणूच ऑपोजिशन, आनी आतां परत सेम स्टेटमेंट की वी हॅव टू फायट BJP युनायटेडली. हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जे काही आमी खंय कमी पडले साऊथ गोवा सिटाक, म्हणजे तो इट वॉज अ व्हेरी स्मॉल मार्जीन, तो ह्या खेपे उरचो ना. आमची संघटना ही आमची सदांच आमचो स्ट्रॉंग पॉयंट आसता आनी लोकांचो आशिर्वाद. तर नॉर्थ गोवा आसूं, साऊथ गोवा आसूं, वेदर दे फायट युनायटेडली, वेदर दे फायट एज इंडिपेंडंट्स, वॉट एवर इट इज, आज एक गजाल क्लियर आसा की BJP गोंयचे दोनूय सीट कॉन्टेस्ट करतली. आज काँग्रेसीक खबरूच ना वेदर दे वील कॉन्टेस्ट ऑर समबडी एल्स वील कॉन्टेस्ट ऑन देअर बिहाफ. सो इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां की आज BJP दोनूय सीट लडोवन आमी चडांत चड मताधिक्यान घेवपाचे आमी प्रयत्न करतले आनी लोक आमकां आशिर्वाद दितले हाची आमकां खात्री आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता एक गजाल आसा की आयच्यान आमी एक सुरवात केल्या की परफॉर्मन्स ऑफ MP धरून लोकसभा इलेक्शनाच्या संबंधीच्या सगळ्या इश्यूंचेर डिटेल चर्चा जावची. तुमच्या आमदारांनी कितले प्रश्न खासदारांनी कितले प्रश्न विचारले, कितले प्रश्नांचेर भुमिका घेतली, कितल्या पॉलिसी इश्यूंचेर भुमिका घेतली, ज्वलंत प्रश्नांचेर भुमिका घेतली, आयच्या सगळ्या डिबेटी भितर तुमी आयकलां आसतलें. निकाल फायनली तुमचो. आयच्यान आमी ह्या विशयाचेर वेगळी ही चर्चा घडोवन हाडटले. फॉर नाव गिरिराज, सुनील, दुर्गादास, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.